सुरुवातीच्या उतरांनी तुम्ही ऐकला. आम्ही हांगासर या मंदिरांत सायबीण मांयक भेटयल्ल्या कपेलांत ती जी वर्सावडीची पारंपरीक परब समारंभता. या समयेर आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांतांत आमी गरिबां खातीर भेटयलोलो आयतार मनयता. आनी त्या समयार आमी आज 3 वाचपां आयकल्यांत. किरीत भाशेन तिसरें वाचप मनान धरून आमी हो विशय विंचून काडला. स्वताक गोवाय दिवपी आमी जावुया. आतां ह्यो 3 वस्तू कश्यो एक जातात? सायबीण मांयची परब, गरिबांचो हुस्को आनी स्वताचे दूत आमी जावप हांचे मदें कसली सोयरीगत आसा हो विचार म्हज्या मनांत घडयतना आनी आयच्या नियाळाक म्हजी तयारी करतना म्हज्या मनांत अशें जालें. सायबीण मांय आपुणूच पयली वयली गरीब आनी त्या भायर देवाचे मोहिमेक तिणें आपणाक करून घेतली अदीक व्हडली गरीब. इतली गरीब ती जाली की आपली कशी न्हय पूण सगळ्या वेळार देवाची कशी आपल्या जिवितान वेव्हारान घालूंक तिजो हुस्को जालो. इतली गरीबसाण सायबीण मांयन आपल्या जिवितांत आपणायली. आपणाक जाय तें न्हय, देवाक, म्हज्या रोचणाराक, ताच्या पुताक जो म्हजो पूत ताका आनी ताच्या पवित्र आत्म्यांक जाय तें हांव कोत्तेली. हो जालो सायबिणीचो हुस्को. हो तर तिजो हुस्को. आमी आयज या तिच्या परबे समयार गरिबांचेर तर नदर घालूंक सोदता. एकदम बरी ओस्त, कित्याक गरीब आमचे बरोबर आसात आनी ह्या गरिबांक उखलूंक, ह्या गरिबांक पावूंक जावन आसा आमचो हुस्को. आनी हें कोत्ता आसतना आयचो विशय म्हणटा स्वताक गोवाय दी. बाबा भयणो, हातून भितर सरच्या आदीं आयच्या पयल्या वाचपाचेर एक धांवती नदर मारुया. आयचें पयलें वाचप मालाकियास प्रवाद्यान बरयलां. मालाकी म्हणजे धाडलोलो ओ धाडटलो, पाठयलोलो. पाठयलोलो म्हणल्यार दुसऱ्या उतरांनी प्रवादी कसो देवाच्या नांवान उलयतलो. आतां आमी जाणोंत आमकां मेजर प्रॉफिट्स आहात आनी मायनर प्रॉफिट्स आहात. मायनर प्रॉफिट्स म्हणटात ते 12 आसात आनी ह्या 12 प्रवाद्यां मदीं मालाकी प्रवाद्याक 12वो बसयला पवित्र पुस्तकांत. ताजें पुस्तक 12वें पुस्तक. आनी बाबा भयणो, कित्याक गाय ताणें बरयल्लें आपणाचें पुस्तक बरेंच आदीं 450 इयर्स जेजू येवच्या आदीं मालाकी प्रवाद्यान आपलें पुस्तक बरयल्लें. पूण इतलें आसतना ताका निमाणो कित्याक दवरला? कारण आयज पवित्र सभा आमच्या दोळ्यां मुखार घालता जेजूच्या 2 येण्यांची गजाल. पयलें येणें जेजूचें, जो तो ह्या संवसारांत मारयेच्या कुसव्यांत रीग घेवन मनीस कसो आमचे मदें आयलो पळय, तें येणें जेजूचें. आनी दुसरें येणें जें आयज आमकां उगडास कोत्ता आनी आमची नदर घालूंक आपयता फुडल्या आयताराचेर. फुडल्या आयताराक आमी परब कोत्तेले हांव क्रिस्त रायाची परब. क्रिस्त राय म्हणजे क्रिस्त सोगता सर्वांचो राजा. ओरोंब आनी शेवट हे सृश्टीचो. ओरोंब आनी शेवट मनशाच्या जिविताचो. ओरोंब आनी शेवट आसा आनी आसूंक जाता तितल्याचोय. जाल्यार हो क्रिस्त आपल्या दोबाज्यान येतलो निमाण्या दिसाक. कोण तो निमाणो दीस? जाय ती बारीकसाण आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकल्या. तो निमाणो दीस कसो येतलो पळय तो. पूण एक सोत तुवें आमकां तावें जालां. भियेनाकात, तकली उखलून दवरात, कित्याक हांव तुमकां केन्नाच सांडूंक दिवचो ना. आनी हें सोत मालाकी प्रवादी परगट्टा. मालाकी प्रवादी परगट्टा तें सोत हें. इस्रायल पोरजा गुलामपणान जियेताली म्हणजे इन एक्झायल, म्हणजे प्रेजावांत आसलेल्या भाशेन इन एक्झायल गांवां भायर आसली. आनी तेन्ना तांचें मंदीर मोडलें. तेन्ना तांची भाटां बेसां पाड जालीं. तांचे पिकेचे जागे, शेताचे जागे निसणटणाक पावले
आनी असलें जाल्या उपरांत साबार वर्सां थंय इन एक्झायल उरल्या उपरांत इस्रायल पोरजा पोत्ती आयली. खंय आयली? इस्रायलाक. आनी थंय पावतोच तांचें काडी जोड जालें. सायबा, तूं तर म्हणटाय हांव सोरवण्णार धाडटां आनी सोरवण्णारा वरवीं तुमकां सोडयतां. हें कितें आमी पळयता हांव पळय तें आमचें मंदीर मोडून दवरलां, आमचीं भाटां बेसां सगळीं पाड करून दवरल्यांत, आमच्या भाटां बेसान दुसरे नाका जाल्ले भितर बोल्ल्यात आनी दादागिरी मारामारी कोत्तात. जाल्यार तूं खंय आसा सोरपदवेदार देवा? तूं खंय आसाय? हो विचार इस्रायल पोरजा घालता. आनी मालाकियस प्रवादी इस्रायल पोरजेक जबाब दिवन म्हणटा, तो म्हणटा हे सगळे निसंटोण करूंक सोदतात त्या मनशांची हांव निसंटोण कोत्तलो. हे सगळे निसंटोण करूंक सोदतात त्या मनशांची हांव निसंटोण कोत्तलो. आनी दुसरें, प्रमाणीक मनशां बरेपणान चलतात ती प्रमाणीक मनशां तांचेर हांव सुर्या परी उजवाड घालतलो आनी तांकां भलायकी दितलो. आयज आमी परब कोत्ता पळय ती भलायकेचे सायबिणीची. 1556 वर्साक तिजो इतिहास हांगा सुरू जाल्लो आनी 1556 वर्साक सुरू जाल्लो तो इतिहास 1606 वर्साक हांगा इगोज उबी जाल्ली. पूण 18व्या शेंकड्यांत 1834 ती इगोज लासली. त्या उपरांत घडये तितली नदर पडूंक ना हाजेर ह्या जाग्याचेर. आनी देखून लोकांक दिसले हो जागो कोणाच्यानूय हात घालूं येता, कोणाच्यानूय खावं येता, कोणाचोय करूं येता. आनी देखून लोकांन आपली जोडलेली जोड घालून जागो आपणावपाचे आनी भितर घालपाचो प्रयत्न केलो. पूण बाबा भयणो, हो जागो जो पवित्र सभेचो, हो जागो जो आमचे भलायकेचे सायबिणीचे फिरगोजेचो, तो जागो सदांच उरतलो आमचे फिरगोजेचो. कोणूय कितें म्हणूं, कोणूय कितें पुरगोटूं आनी कोणूय कितें सांगूं, हो जागो सायबीण मांयचो तो सायबीण मांयकूच उरतलो, हातून आमकां दुबाव ना. आनी हे सोडोर उतरांनी आयच्या पयल्या वाचपान मालाकिया प्रवादी आमकां पुरगोडटा आनी सांगता. आनी जीं कोण हाका विस्वाशी रावतात तांकां म्हणटा एका सुर्या परी म्हजो उजवाड तांचेर पडटलो आनी तांची भलायकी वाडटली, भलायकी तांकां मेळटली. आतां बाबा भयणो, हें तर मालाकी प्रवादी आमकां सांगता. शुभ वर्तमानांत लुकास म्हणटा स्वताक गवाय दिवपी तुमी जायात. कशें कोत्तलें आमी हें? 5 मुद्द्यांचेर नदर घालुया. पयलो मुद्दो आयज हो, उलोवच्या आदीं मनशा बारीकसाणीन आयक. लिसन बिफोर यू स्पीक. उलोवच्या आदीं मनशा बारीकसाणीन आयक. कितें आयक? दुसरो उलयता पळय तें आयक. कितें करूंक आयक? तातूंत सोत खंय आसा तें सोदूंक आयक. तुयी उलयता, हांवूय उलयतां, सोत जायते पावटी दिसती पडना. तूं उलयता, हांव आयकोतां, म्हाका देव चिंतूंक नियाडूंक वेळ दिता. तुज्या उलोवपाचेर हांवें बारीकसाणीन नियाडून सोत खंय तें सोदूंक म्हाका वेळ मेवता. आनी देखून स्वताचो मनीस केन्नाच रोखडोच उलयना आनी केन्नाच प्रश्नांक जबाब दिना. नातर पळयात, पिलातान जेजूक विचारलें सोत म्हणजे कितें, आनी जेजून ताका जाप दिवंक ना. कित्याक पिलात सोत कितें तें जाणो आसलो. पिलात सोत जाणो आसलो जुदेवांनी गुन्यांव नासतना जेजूक आपणाच्या हातान घातला म्हूण. आनी जाणो जावन पिलात जुदेवांनी गुन्यांव नासतना जेजूक आपल्या हातान घातला म्हूण इतलें आसुनूय पिलात काळजी घेवन म्हणटा सोत म्हणजे कितें, आनी जेजू ह्या विचाराक जबाब दिना. पूण पिलात आपणाच्या कोसयेसान भितर सरल्या उपरांत पिलाताक कळ्ळें सोत म्हणजे कितें पळय तें. आनी देखून ताणें उदक मागून हाडलें, हात धुयले आनी म्हणलें ह्या मनशाच्या रोगतांत म्हाका वांटो ना. ह्या मनशाच्या रोगतांत तुका वांटो ना जाल्यार तुवें ताचेर फर्मोण कशें मारलें? हें वायट करूंक तुवें कशें दिलें? म्हणटोच त्या मनशाच्या रोगतांत पिलात तुका वांटो आसा. म्हणटोच बाबा भयणो, आमी सदांच जेजू भाशेन आयकपी जावंक जाय. लिसन बिफोर यू स्पीक. मेक शुअर यू अंडरस्टँड दी अदर्स व्यू.
समजून घे दुसरो कितें म्हणूंक सोदता पळय तें. सगळीं तुका तावे जाले बगोर उलय नाका. कित्याक काळ वेता वेता सोत दिसती पडटलें. हो पयलो मुद्दो. दुसरो मुद्दो जावन आसा चॅक युअर सेल्फ. तुजेरूच नदर मार आनी पडे. आनी आमकां हें स्तोत्र 19 वर्स 14 स्तोत्र 19 वर्स 14 म्हणटा. इंट्रोस्पेक्ट. तुजेच भितर वच आनी पडे. खंय चुकी जाल्यात जाल्यार, कितें सारकें जावंक ना जाल्यार, कोणें सारकें करूंक ना जाल्यार ताचेर तूं नदर घाल आनी पडे. आनी आमी जरी तर सांकवाडकारांनी आमच्या फाटल्या 30 वर्सांचो इतिहास पळयत जाल्यार आमकां गमतलें खंय कितें चुकलां पळय तें, कशें आमी चुकयलें पळय तें. आनी देखून बाबा भयणो, आयज आमी ह्या दिसाक पावलीं. घडये एक एक समुदायान एक एक समितीन त्या दिसाक ते भाशेन जरी तर आपलो वावर केल्लो जाल्यार घडये आमी जायते दुसरी परिस्थिती आयज अणभवूंक पावतेली आसली. आनी देखून गरज आहा आमकां, वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट. आमी भितर सरून पळोवंक जाय. तिसरे सुवातेर बाबा भयणो, वॉच युअर वर्ड्स. तुजी उतरां पडे. चड पडल्यार वायटाक पडटलीं, उणें पडल्यार घडये वायट जायत. तितलेंच उलय, गरज तितलेंच उलय. त्या तेंपा प्रमाणे, त्या काळा प्रमाणे आमचे कोंकणी भाशेंतल्यान म्हणणी आसा, तेंपा प्रमाणे माथ्याक कुरपणे. म्हणटोच त्या तेंपार त्यो वस्तू जावंक जाय. आनी त्या तेंपार त्यो वस्तू जाल्या उपरांत ते वस्तूंक मोल येता, अर्थ मेवता. सो वॉच युअर वर्ड्स. कीप इट सिंपल, विथ कायंडनेस. इंग्लीश भाशेंतल्यान एक म्हणणी आसा, वर्ड्स स्पोकन यू आर स्लेव ऑफ इट, वर्ड्स ट्रेजर्ड यू आर द मास्टर ऑफ इट. उतरां उलयलीं ती गेलीं. आयज हांवें कितें सरमान सांगलां तें पोत्तें फुडल्या आयताराक सांगत जाल्यार तुमी म्हणटलीं पादिगार गेल्ल्या आयताराचो सरमान आयजूय कोत्ता. हें सांगलोलें गेल्ल्या आयताराक. ओय म्हणटोच वर्ड्स स्पोकन आय एम द स्लेव ऑफ इट, वर्ड्स ट्रेजर्ड आय एम द मास्टर ऑफ इट. म्हज्यान ती केन्नाय दुसऱ्या बऱ्या ओकेजनाक घालूं येतात. आनी देखून बाबा भयणो, वॉच युअर वर्ड्स, कीप इट सिंपल विथ कायंडनेस. तातूंत सोत दिसती पडटा. चवथे सुवातेर हें गरजेचें. आनी हें आमी करीत आयल्या आनी करीत वेतेल्या आनी करीत रावंक जाय. तेंच तें आयचो शुभ वर्तमान सांगता पळय तें. प्रे बिफोर, आफ्टर एंड ड्युरींग द कॉन्वर्सेशन. प्रे बिफोर, आफ्टर एंड ड्युरींग द कॉन्वर्सेशन. म्हणजे कितें? मागीत राव. ओस्त जावच्या आदी माग, ओस जाताना माग, ओस जातोच माग. मागीत राव. मागणें बंद जावचें न्हय. सोत दिसती पडटलें. मागणें बंद जावचें न्हय. मागीत राव. आनी निमाणे सुवातेर बाबा भयणो, बरें, मागीत राव म्हणटा पळय तेन्ना बाग्योन पावलू रोमकारांक बरयल्ले चिटीन 8व्या वरांत 26 ते 27 वडीन म्हणटा, जेन्ना म्हाका कितें मागचें तें कमोना तेन्ना देवाचो आत्मो म्हज्या नांवान मागता. जेन्ना म्हाका कितें मागचें तें गमोना तेन्ना देवाचो आत्मो म्हज्या नांवान मागता. ओय म्हणटोच आमी मागीत रावता. तातूंत घडये कितें उणें आसा म्हजे वाटेन तें उणें जायना जावपाक आत्मो तें मागणें देवा मुखार उबारतलो आनी आपले कृपेन तें बोत्तलो आनी म्हाका तें दितलो. आनी ह्या बरमोशान आमी मागता आनी मागोत रावतल्या. आनी देखून अंदूच्या वर्साक ही 10 दिसांची परब. 10 दीस आमी हांगासर माडयेचेर आशिर्वाद घातलो. 9 नोवेनां केलीं. 10 दीस जाले आनी आयज 11व्या दिसाक ही आमची परब. उपकार आठोवंक हे सायबीण मांयचो, जिणें आमकां हो जागो दिला आनी जिणें तो जागो सांबाळला आनी जी तो जागो सांबाळटली आनी जी ह्या जाग्यार बापाचे महिमेचो निवास फुलेर तयार कोत्तली, तिजे उपकार आठोवपाक आयज आमी सगळीं हांगासर जमल्या. आनी निमाणे सुवातेर बाबा भयणो, ट्रस्ट इन गॉड. देवाचेर विस्वास दवर. सोत सोदताय देवाचेर विस्वास दवर. आनी हें म्हाका बाग्योन पावलू एफेसकारांक बरयल्ले चिटीन म्हणटा.
आमच्यान मागूंक जाता, ओचिंतू येता, ताज्याहून व्हड मीत मेर नासतना व्हड वस्तू करूंक शकता, ताका पदवी आसा. तोच तो देव पिडकेचे पिडकेक तुका सगळें फावो कोत्तलो. जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान सासणांच्या सासणांक ताकाच महिमा. म्हणटोच देवा लागीं तूं तर मागीत आसाय आनी देवाक तूं तर उलो मारीत रावताय. ताजेर जरी तर तूं बावार्थ बरवंसो दोत्ताय, तोच तुका सासणांच्या सासणांक हें सगळें फावो कोत्तलो. आतां बाबा भयणो, अशें जाल्यार आयचो दीस आमकां गरिबांचेर नदर घालूंक आपयता. कोण गरीब? थोडे घडये मनान गरीब, थोडे घडये काळजान गरीब, थोडे घडये कुडीन गरीब आनी थोडे घडये ओतम्यान गरीब. मनान गरीब ते कोण? तांकां मनाची असक्ताय आसा. तांकां दुसऱ्याच्या आदाराची गरज, कित्याक तांचें मन असक्त जालां. काळजान गरीब ते कोण? घडये गायाड जाल्यात, दुखल्यात, ते काळजान गरीब. कुडीन गरीब ते कोण? म्हणजे तांचे लागीं घडये काम करूंक जायना, ओ घडये आपलो दिसपट्टो गिरास जोडूंक जायना, ओ ताका घडये सवलतीनान दिसपट्टो गिरास जोडूंक, ताका आमी आदार दिवंक. आनी ओतम्यान गरीब ते कोण? देवा तावन पयस आसात पळय ते. आतां बाबा भयणो, जेन्ना आमी आमच्या ओतम्यांची गरीबसाण काडटा, तेन्ना बरोचबोर आमचे कुडीची, काळजाची आनी मनांची गरीबसाण पयस जाता. ओतम्यांची गरीबसाण काडूंक आमकां म्हजी जोड पुऱ्यान घालून दुसऱ्याचें तें जरी तर हांवें म्हजें केलें रावना तें, ओ फामिलेक बऱ्याक पडचें ना तें. कित्याक? तें म्हजें न्हय. तें म्हजें न्हय तर जाल्यार तें म्हज्यान धरूंक जायना. ही चडशीं बाठां आदीं लोकान आपणे सायबीण मांयक भेटयलेलीं बाठां. त्या बाठां खातीर आमी मेल्ल्यां पासत मिसां कोत्ता, त्या बाठां खातीर आमी जिव्यां पासत मिसां कोत्ता, त्या बाठां खातीर आमी आसलेलीं रिणां फारीक कोत्ता. म्हणटोच बाबा भयणो, जें बाट म्हजें न्हय तें बाट तर हांव म्हजें करूंक सोदतां. म्हज्या ओतम्यांचेर अदीक भार हाडटां. जोडलेली जोड त्या बाटाक घालतां, फायद्याक पडची ना. कित्याक? तें म्हजें न्हय. जें म्हजें तेंच तें म्हजें आनी तें सदांच म्हजेंच जातलें. तर आयज स्वता खातीर वावुरपी आमी सगळीं मनशां स्वता खातीर गोवाय दिवया, स्वताचीं मनशां जावया. सायबीण मांयचें तर तें सायबीण मांयक पत्तें दिवया. तिजें तें म्हजें केल्यार केन्नाच म्हाका सुसेग आसचो ना. म्हणटोच बाबा भयणो, सायबीण मांयचें तें पत्तें सायबीण मांयक दिवन आमच्या घोराब्यान देवाची उपोट बेसांवां आनी कृपा येवंक ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक बापाची मजत, बापाची कृपा आनी बापाचें बेसांव मागुया.